जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आम्ही साध्या काळाचो 11वो आयतार संभ्रमता. आयच्या मिसाचें बलिदान हांव तुमचे खातीर भेटोवन दिता. सबार जाणांक ह्या लॉकडावना निमती इगर्जेक वचूंक जायना. थोडी पिडेंत आसात, घरांत आसात, हांतरुणार आसात, कोविडाक वळख जावन क्वॉरंटायन जावन आसात, आस्पत्र्यांत आसात. तुमच्या खातीर, तुमच्या भलायके खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दिता आनी विशेष मोपान तुमच्या खातीर हांव मागतलो. कोविडा निमती देवाधीन जाल्ल्याच्या आत्म्याकी आमी शांती मागया. कश्टनाचो लोक देवाच्या कृपेन बरोवन पवित्रपणान आशिर्वाद जावन बरें जिवी जिवंक ताका कृपा मेळोवन म्हणून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुवे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्परा तुका उलो मारता, म्हाका आयक. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. म्हाका सोडू नाका, म्हाका सांडू नाका, म्हज्या देवा, म्हज्या तारोका. देव आमकां केदींच हात सोडिना. देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां राखता, देव आमकां पोसता. देवान आमकां जीव दिला आनी तो आमकां चलोवन व्हरता. हो जीव ताका घेवंकी अधिकार आसा आनी तो आमचे थंय दवरूंकय अधिकार आसा. तस जाल्यार सर्वशक्त देवा थंय, सर्वेस्परा देवा थंय आमी आयल्या आनी तो देव आमचो मोग करता. आमकां ताच्या मोगान तो आशिर्वादीत करता. तर ताच्या मोगाचें बलिदान हें जावन आसा युकरिस्ती बलिदान. अर्गानिव्या ताणें आमकां केल्या उपकारा खातीर, ताच्या मोगा खातीर. आनी आज ह्या युकरिस्ता बलिदानाक आमी फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमची पत्कां ओळखूंक ताची कृपा मागोवन घेवया. पश्चाताप काळजान ताचे समोर आमी रावया. आमी पत्की आनी अस्कतपणे ओळखून सांगता म्हणया. हो पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पत्कां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो देव सदांच सावकार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची कापोट करूं आनी आमची पत्कां मोगसूं आमकां सस्त्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कापोट कर, सोमिया कापोट कर. क्रिस्ता कापोट कर, क्रिस्ता कापोट कर. सोमिया कापोट कर, सोमिया कापोट कर. महिमा देवा कोण सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका देव वाचता. तुज्या तोर वैभवां पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची कापोट कर, तूं
उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती, देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तू समसो बरोस आनी आमचे मोड. आमी इतली आसक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजांनी आनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी विनंती करून मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं. हो परदेव तुजे सगळे पवित्र तुजेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तेंचेसो ताच्या भोव ओस फांट्याचो एक तोरनो कोमरो हांव काडटलो. आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्सांची सुकणीं ताच्या पोंदा वस्ती करतली. पाकाट्याची हर एक जिवी ताच्या फांट्याचे सवळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. ऊंच रोकू हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रोकू उंच उबारतां. पांचवो रोकू बावयतां आनी बावलोलो रोकू पालेसो करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां, हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची कीर्त गाजोवंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासीपणू वर्णूंक फावो मोहोन्नाथ देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. नित्यवंत काजरा माडा परी वाडटलो. लेबनोनच्या देवदार रुखा भाशेन वयर सरतलो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडटले. प्रायचे तरी फोळ दितले. सारान बरोवन पाचवे जावन उरतले. सर्वेस्पर नित्यवंत म्हणून पासारतले. तो एकलोच म्हजें कडको ताचे थंय ना कापाटर. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सा पौलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्या वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासून आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सुमयतावन पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिसती न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष. देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सुमेच्या घरा वचून रावचें बरें म्हणून आमकां दिसता. देखून आमी सुमया सवे आसूं वा ताचे जावन पयस आसूं, ताका मानवून सोडचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्य आसना हुजेर
झडतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडोपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तूस तो ओंपी. जाका तें बी मेळटा तो ससनाक जियेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे बरी म्हूण येता. एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंगता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो सुनेना. बुई आपले स्थकीस फळ दिशें करता. पयलीं पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली धानी. पूण फळ पिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणूं लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करियेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावियेत. तें स्वच्छा बिया बरी म्हूण येता. मातयेंत उपुल्ल्या वेळार ते बुयत रोयलेल्या सर्व बियांक त्रास लाना. पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व जणांपरास तें व्हड जाता आनी व्हडू फांटे सोडटा. अंतरणाची सुकणी येवन ताच्या सवळेक वंटेर बांदतात. असल्या साबार ओपाऱ्यांनी लोकांचे समजणे देखीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारे विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकड तो सोडोवन सांगतलो. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देय मोगाच्यो भाव भयणीनो, देवाच्या राजा विशांत आज जेजू आमकां वांजेलांत शिकोवन दिता. ताचे पयलीं आमी पळोवचें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत देव सांगता इसाइया एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत, कशें ल्हान रोको हांव वाडोवन उबारतलो. ल्हान रोको उंच उबारता, असो रोक बावयता, बावलो रोको पालेसो करता, उंच रोक सकला हाडटा. देवाक सर्व पदवी आसा. किरकोळ्यान तो उंच उबारता. पळया, कितलेशे ते प्रवादी राय कितेंच नातले ते. तांकां देवान उंच उबारले. आज इस्रायल प्रजा कितेंच नातली, देवान उंच उबारली. आमी कितेंच नातले. हांव जेजूच्या मोगान, त्या साल्वासावान, देवाच्या कृपेन आमकां आज क्रिस्तांव जावन ताणें उंच उबारला. ताची पवित्र वर्जा जावन आमकां आशिर्वादीत केला. मोगाच्यो भाव भयणीनो, थंय एजेकिएल प्रवादी प्रवादान करता. आनी हे छंदर गितान आमी आयकलें, सर्वेस्परा तुका दिन वासून पावो. वी हॅव टू थँक आवर गॉड कॉन्स्टंटली. आमच्या देवाक आमी हर एक घडी, हर एक दीस दिनवासी जायी. कित्याक? कित्याक ताणें आमचो मोग केला. ताणें आमकां ह्या संवसारांत चलोवन व्हेला आनी मात्र न्ही, आमचे दीस ताणें आशिर्वादीत केल्यात. तर आमी ताका अर्घ दिवंक जाय, ताका दिन वासूंक जाय. सा पाऊल कोरिंथ्यांना बरोवन पत्रांत सांगता, आमी कुडींत जिवो वा कुडी भायर जिवो, सोम्याक मानता तसली जावंक आमी सोदताव. आमचें जिवीत क्रिस्ताक मानता तसलें जायचें. आमचें जिवीत
क्रिस्ताच्या मेटाने संपोवचें, क्रिस्ताची खुशी करचें, तसलें जिवीत जाय जाय. आनी तेच पावलाक धैर्य दिवंक लागलें. क्रिस्तचो तो मोग, क्रिस्ताची सुवार्ता, त्या सुवार्तेचो आशिर्वाद. आनी त्या खातीर सांगता तो आमी सदांच धैर्यान जियेता. आज ह्या पॅन्डेमिका वेळार, सांक्रामीक पिडेच्या कश्टांच्या काळार आमी सांगत जाय आमी क्रिस्ताते धैर्यान जियेता. आमी कसल्या कस भियेना पिड्या शिडांका देवाच्या मोगांतल्यान पयस करूंक शकची ना. रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वास्परांत 31 वळीन सांगता, Who can separate us from the love of Christ? क्रिस्ताच्या मोगांतल्यान आमकां मेकळें करूंक, वेगळें करूंक कोणाक जायता? पिडा शिडा खंडिती जावचे ना, अंतर बंदपास बंदड्यो जावचे ना, वादळ हिंसा जावचे ना. कित्याक क्रिस्तचो मोग आमच्या काळजांत बापान घाला आनी त्या मोगान आमी वाडटे आसा. त्या खातीर आमी धैर्यान जियेता. ह्या कुडींत वस्ती करीसर सुमयेतां पयस असो म्हूण आमी जाणाव. म्हणजे आमकां दोळ्यांच्या दिश्टी सुमी दिसना, आमच्या भावार्थान आनी ताच्या कुरपे वरवीं आमी जियेते आसा. कित्याक आनी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता. पळया, वी वॉक विथ द लायट ऑफ फेथ. बारीक गरजेची आज भावार्थाच्या उजवाडान या योकरिस्ती बलिदानांत आमी भेटवणेंत एक जाले हांव. भावार्थाच्या उजवाडान भावार्थ देवाचे देणे आनी तो भावार्थ आमकां धैर्य दिता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सुमयेच्या घरा वचून रावचें बरें म्हणून आमकां दिसता. सगळ्या जाणां भोगता फादर देवान म्हजो उडास काडलो जाल्यार पुरो आसलो. अयो ह्यो संवसार तो बरो सायबा बेगीन गेल्ले जाल्यार पुरो आसलो. थोड्यांच्या मतींत असले भोगणां आसतात. देखून आमी सुमये सोऱ्या आसूं, ताचे तावन पयस आसूं, ताका मानवून चलचो आमकां एकच उद्देश. तर आज आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत सोम्याक मानवून चलचें जिवीत जाय जाय. संवसारा मानवून चलचें न्ही, खंयच्या व्यक्तीक मानवून चलचें न्ही. ताचो मोग करता, गौरव दिता, पूण सोम्याक मानवून चलचें जिवीत जाय जाय. कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसनान उजेर जडतेक उबें रावचें पडटलें. त्या खातीर हर एकल्याक जडती देव करतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें, मी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्त तो ओंपी. जाका तें बी मेळटा तो सासणाक जियेता. जाका तें मेळटा, जाका कितें मेळटा? देवाचें उतर मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सबार जाणां मागता, पूण देवाच्या उतरांत आमी बुडवून जाले गी. देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसा गी. देवाचें उतर आमी वाचता, ध्यान करता गी. बी तें ओंपला, हर एकल्याच्या काळजान ओंपला, हर एका क्रिस्ती भावार्थाच्या काळजांत बी ओंपला. आनी आज जेजू हेच्या वांजेलांत 2 ओपारी सांगता बियां विशान. एक सांगता देवाच्या राज्य हे बरें म्हूण येता, एक मनीस आपल्या शेतान बी ओंपता. पळया, बी म्हळ्यार देवाचें उतर, शेत म्हळ्यार कितें? आमची कोडू. ह्या कुडींत ताणें देवाचें बी ओंपलां. थोडे फावटी आमकां कळीत जायना कशें हें वाडटा, कितें जाता. पळय, दीस वा रात तो न्हिदून आसूं, जागो आसूं, तें किर्लाता, तें वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो नेणा. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, 22 वर्सां फाटीं हांव पळोवन जाल्यार ह्या देवाचें बी एक म्हजें तें ओंपलें. देव कशें काम करता थोडे फावटी म्हाकाच विस्मीत करता, विस्मीत तशें दिसता. कित्याक ताचें उतर, ताच्या उतराचो मोग ताणें काळजान ओतला. ताच्या उतरांत हांव तो पयसो सोडिना. चड आनी चड त्या उतरांत आनीक जीव या म्हूण भोगता, आनीक स्वता प्रकट करया आनी ध्यान करया, वाचया म्हूण भोगता. कळीत ना. सबार फावटी आमकां कळीत जायना. देव तें काम करता म्हणजे आमी कितें करीत जाय? आमी ताच्या सांगाता, ताच्या कुरपेन जिये जाय. आमी हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, भावार्थाच्या उजवाडा आमी चलता तशेंच आमी ताच्या कुरपेन चलता. ताच्या कुरपेन ताका मानवून चलचो. यू हॅव टू जस्ट ओबे हिम. आमी ताका विधेय जाय जाय.
आमी पातये जाय भावत्त जाय जाय आमच्या थंय आज मोगाचे भाव भयणीनो ते बी देवाचें राज देवाची कृपा द ग्रेस ऑफ गॉड आमच्या भितर ओंपला थोडे फावटी आमकां कळीत जायना कशें तें वाडटा खंय थोडी सांगतात तूं पयलें 22 वर्सां आयिल्ल्या बरी नाय ल्हान आसतना आसल्या बरी नाय सगळो आमच्याच वातावरणांत आमी पळयता याजाक आमकां रिलिजियसांक आनी ह्या दिसांनी आमच्या दैज वर्ल्डांत येतना हलो पद्रेबा कार्यक्रमांत हर एकल्याचें एक जिवीत पळयतना आमकां प्रेरण जाता कित्याक बी थंय ओंपल्लें कशें तांच्या जिवितांत वाडावड जावन विविध शेतांनी तांकां स्वार्थ परगट करूंक देवान दिसलें तर मोगाचे भाव भयण आज आमकां हें देणें देवान दिलां कितलेशे आमचे ले मिशनरीज म्हणटा लायक मिशनरीज जातात लायक विनवणेची मागणी करची आसा लायक स्वार्थ प्रगट करचे आसात आनी आज देवान तें बी आमच्या काळजांत घालां आनी थंय तें फोड दिता पळय पयलीं पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरलेली दाणी पूण फोड पिकतस तें लूण एक तयार जालां देखून तो कोयती घालता म्हळ्यार हें वाडटा आनी फळ दिता इट गिव्स द फ्रूट हाका आमी म्हणटा फ्रुट्स ऑफ द स्पिरीट फळां पवित्र आत्मेची फळां आमी गालात घरा बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वासपारांत वाचता तुमी थंय वाचल्यार तुमकां 5व्या वासपारांत 23 म्हणून दिसता थंय कुडीच्यो आनी तशेंच पवित्र आत्मेची फळां दिल्यात मोग सोसणीकाय दायळाय मोवाळाय हे सगळें आमकां स्वनियंत्रण संतोष हे सगळें पवित्र आत्मेची फळां आज आमी क्रिस्त थंय जियेता म्हूण कशें कळटा गरजेची आमची फळां हांव ह्या जाग्यार स्वार्थ प्रकट करता हांव रागिश्ट ह्या जाग्यार जावन लोकांक गाळी सवे दिवन सरमावांत गाळी दिली जाल्यार ती फळां दिसना म्हज्या ह्या सारकी जिवितांत म्हजें जिवीत जें कितें हांव स्वार्थ प्रकट करता हांवें जीव प्रयत्न करूंक आसा अस्कत वय हांव त्या खातीर पूण सक्षमेत आसा अस्कत म्हूण अस्कत काय पडचें न्ही क्रिस्ता सारकें जावचें क्रिस्ताक मानून चलचें क्रिस्ताच्या मेटांनी संकोवचें मिसांव आमचें हर एकल्याचें आनी तेच देवाचें आमकां वर्तें बेसांव जावंक पावता दुसरी ओपार जेजू सांगता देवाचें राज्य आमी कित्याक सरीक येता वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावी येता पण आमी तर चित्रावता एक घर बांदच्या पयलीं आमी प्लॅन करता तें प्लॅन जर जायना सोपडो जागो जावंक पुरो 100 एकर्स ते 100 एकर्सांत या 200 एकर्स कितें कॉलेज कशी बांदची हॉस्पिटल कशें बांदचें या आमचें घरां कशी बांदची या कंपनी कशी बांदची प्लॅन केल्या पेपरांत घालता सड्ड म्हळ्यार मेजां त्या पेपरांत घालता ताजे व्हरतो आमी कित्याक थंय तें मेजरमेंट आमी करता चित्रायता हांगा देवाचें राज्य कशें जेजू चित्रायता पळयात देवाचें राज्य एक सासवा बिया बरी परत जेजू सांगता पयलें सांगलें एक मनीस शेतान बियो म्हणटा तें देवाचें उतर तें ताजें तें वाडटा आनी व्हड दिता आनी आज म्हणटा आनी एक ओपरीन म्हणटा सासवाच्या बिया बरी म्हण येता कित्याक सासवाच्या बियो ल्हान मातये दोपुल्या वेळार ते भुंयत रोयले जाल्यार सर्व बियां खाणा प्रास ल्हान पूण म्हणटच तें किर्लोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें ओडू जड जाता आनी ओड फांटे सोडटा सोंपरो हें ससवा काणाचें ओडू श्रब म्हणटा आमी बुश म्हणटा आनी ह्या बुश या श्रब या जड ह्या जडाचेर सुकणी येवन कोंटेर बांदतात आनी ताच्या सवळेक जानवरां न्हिदतात आनी अशें पळयात अंतराची सुकणी येवन ताच्या सवळेक कोंटेर बांदतात म्हळ्यार कितें अर्थ कितें तुजें क्रिस्ती जिवीत सासवा कणा बरी संप्रो उडास दोराचे पयलें वाचप ल्हान रूख हांव वाडोवन उबारतलो तुमी चिंत्या आज हे म्हजो सर्मो आयकुची तुमी मिसांवांत आसली 7 जाणां आनी 7 जाणां ह्या मागण्या पंगडांत आसली तुमी चिंता एक 20 वर्सां पयलें 25 वर्सां पयलें 40 वर्सां पयलें तुमचें जिवीत कशें आसलें एक ल्हान सासवा कण हांवें सुरू एक 2000 इसवेंत हांव स्वार्थ एक भायर जाता म्हाका कितेंच कळीत नासलें ब्रदर टीके जॉर्ज उठो सर्व दिव्यवाणी आमचो ग्रूप आसलो येसूस कशा पंगडांत विविध ह्या जागा सांगता रिट्रीटाक येतालो ह्या मलगडे ह्या जागात हांव शिकलो विविध प्रवचकांत हांव पळय ल्हान बी
आज कितें फादर फ्रँकलिन पळयतात, फादर फ्रँकलिनाची सतत कंडिती न्ही, आमकां कळीत जायना देव ताचे मिसांव आमचे देखो झरी करता. आनी तशेंच आमचे क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ती भावार्थ आमी दुसऱ्यांक सावळी दिवची, थंय वंटेऱ्या मनशां कितें अर्थ आमचो मोग अनुभव जोडची, आनी थंय तो जेजूचो तो स्पिरीट ह्या जेजूचें आशिर्वाद तांकां जोडचे बरी आनी जावचें गरजेचें जावन आसा. मोगोशे भाव भयणीनो, देवाच्या उतराच्या आदारान, साक्रामेंताच्या बोडान, देवाच्या उपदेशाक विधेय जावन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडया. देवाचें राज आमच्या भितर आसा, तें राज वाडोवचें आनी त्या राजान जियोवचें आमकां देवान दिल्लें देणें, देवाचें उतर. तें उतर आमचें थंय आमी ओमतना म्हळ्यार कितें वाचतना ताची कृपा आमचें थंय काम करता आनी आमकां जैतेवन करता. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया, दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया. सुवार्ता आयकली, सुवार्ता ती तशीच फाटी वचना, बगार देव ह्या सुवार्थेचे आशिर्वाद तुमचेर दिता. आज तेंच बी तुमच्या एकल्याच्या काळजांत ताणें ओंपलां आनी आज तें बी तुमचें थंय किरलो न्हू, पालयो न्हू आनी फळ दितलें, तें बी व्हड झड जातलें. तर ही सुवार्ता आयकुनशी तुमचें तें बी आशिर्वादी जावन दी, देवाच्या कृपेन तुमी भरच्या खातीर, देवाची आपोवडी तुमकां मेळच्या खातीर, देवाच्या उल्याक तुमी पाळो दिवच्या खातीर देव तुमची काळजां मनां उगडापी करूं दी. आज हांव मागता विशेष पपान पिडे शिडेन जीं आसात, हांतुरणार आसात, कोविडेच्या संकश्टाक वळाक जाल्यान कुटुंबाची घरा भितर रावन मागता ते मिसाच्या बलिदानान तुमी भागी जाता. तुमच्या वयर, तुमच्या भुरगेपणा वयर गांवान वर्गवादाच्या हर एकल्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं दी. देवाच्या उतराच्या बोळान तुमकां भरूं दी. आनी आज प्रगट केल्ले उतर 100 वांट्यांनी तुमचे ते फळ दी सारकें ताची कृपा तुमचे थंय तो धाडूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसळणी आमी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसते आनी ना दिसते सर वस्तू सर असणार, आनी एका समियाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव, तो देवा तावन जल्मला ताका रोसवंक ना, बापाच्याच सैमाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा बसवतो आनी आमचे सोडवणे बसवतो, सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार बरीच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाताका ताका पुरसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेर दिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संवसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रावादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सत मानता, पातकांच्या भोगसाणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमची प्रार्थना आतां देवा समोर दवरुया. आमची जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी आमच्या पापा साहेबा फ्रांसिसा पासत तांकां बरी भलायकी देव दिवं दी. ही सगळी पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक धैर्य बोडो गटाई तांकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. सर्व कार्डिनाला खातीर, सर्व कार्डिनाला खातीर, धर्माध्यक्षा खातीर, याजक रिलिजियसा खातीर आमी मागया. देवाचे आपोवणे मेळोवन देवाच्या शेतांत वावर करतना तांकां संरक्षण दी. ह्या दिसांनी सबार जाणांक याजकांक रिलिजियसाक आमी होगडावन घेतलें कोविडा निमती. देवा दी जाल्ल्या ताच्या आत्म्या शांती दी. त्या DACCचेर आशिर्वाद घाल, कॉंग्रिगेशनाचेर आशिर्वाद घाल, सरकार तावन ती आमच्या खातीर मागो दित. भलायकी आसूं न्हू,
वावर करच्यांक आनीक इसड आनी चड सकत दी. सर प्रोविन्शियलां खातीर, जनरलां खातीर, सर सुपिरियरां खातीर, सर विगारां खातीर, DACCच्या गोवड्यां खातीर, गोवडे नासलेल्या DACCक बरे गोवडे तूं फावो कर. सर देव आपोवण्या खातीर ब्रदर्स तशेंच सिस्टरां जावं कसोली हो मुखार येवन दित. तुझे मिसांव स्विकार कर, ह्या जाग रिलिजियस जावन तुजे तो पयस पावले सकट तांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे काळजां परिवर्तन करून परत तूं फाटीं हाडूंक शकताय. पिडेस्त जाल्लीं हांतुरणार आसची तांचेर तुजी दया दाखय. तुजी पवित्र सभेची अस्कताय भोगसून ताका राखून व्हरो आनी घटायेन भर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी सर कुटुंबा खातीर आज कुटुंबाचेर धाड चलते आसा. अबॉर्शन, सलिंग काम आनी हें सकट कुटुंबां जिविता विरोध सैतान वडण्यो थळण्यो हाडते आसा. सर सरकार देवाच्या उपदेशांक विधेय जावं दिता आनी असले सकट नालिसायेचे पयसो सोदी जोड्यामध्ये समाधान डिवोर्साच्या वाटेराचे समाधानाच्या वाटेक घेवन दिता. भुरगीं नासलेल्यांक भुरग्यांचे देणें, सैरीक मेळना त्या बऱ्यो सैरीक मेळो दी, बरी कामां कुटुंबांनी सोलो दी. कुटुंबाचे युवक युवती, भुरगीं बाळां, हांतुरणाराचे वडिलां हर तांचेर आशिर्वाद घाल. विशेष मोपान युवक युवती बरोवचे बरें फुडार बांदूंक क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक तांकां कृपा दी. अशें कुटुंब घेवन कुटुंबा सारकें जावं दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी सर राजकारभाऱ्यां खातीर MP, MLA, प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गव्हर्नर, डिक्टेटर्स, रायराण्यो गांवांत परगांवांत ह्या सगळ्या कॉन्टिनेंट्सान आसची सर राजकारभारी चलोवची देवाक विधेय जावं दिता. अंकर असो मतांतलेपण सोदमो, भयोत्पादन सोदमो तांचेर धाड घालिना जावं दी. नाका जाल्ली नियमां करून लोकांक हिंसा दिना जावं दी. आनी हर एक न्यायमुर्तींचेर, हर एका फौजेचेर, आरक्षकाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. प्रोफेसर टिचराचेर अपराध्या परिवर्तन निरपराध्या सुटका दी. जेजू क्रिस्तच्या नांवान 750 करोड लोक पवित्रत्वेन भरोवन क्रिस्तच्या सुवार्थेची सुवात तांकां मेळोवन मानवून जिवंक जाय जाल्यार कृपा तांकां फावो कर म्हूण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी ह्या दिसांनी आजची सांक्रामीक पिडा कोवीड कितलेशे आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी ह्या जागांक रिलिजियसांक लोकांक ओडावन घेतलें. भावार्थी अनभावार्थी तांच्या आत्म्याक साल्वास सांगून दी. पोलगतीत असल्या आत्म्या खातीर, अनाथ आत्म्या खातीर आमी मागता आसतना कोविडा वरवीं क्वॉरंटायन जावन आसची, कोविडा वरवीं आस्पत्रेंत आसची, व्हेंटिलेटर, ICU, MICU आसची. तांकां सगळ्यांक आनी WhatsApp, ईमेल, फेसबुकाचेर मागण्या विचारलेली. दिव्यवाणी लायव्ह YouTube चॅनलाचेर मागण्या विचारलेली. सगळ्यांचे त्या सामा बेसावांनी बरो ह्या सांक्रामीक पिडेत आवलो संवसाराक राख आनी जेजू दुसऱ्यो दुसऱ्यो तमनेच्यो पिडा आसोन हांतुरणाराच्या लोकांक तूं गूण कर. तुजें राज तांचे थंय येवं दी. तुज्या देवाचें उतर तांचे थंय वावर करून तांकां गूण करूं दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. कामेली वर्गा खातीर, शेतकारी वर्गा खातीर, निराश्रित निर्गतीक अनाथ विधुरां खातीर, एका वेळाच्या काणयांतल्या मुखेलमंडळीच्या लोकां खातीर आनी शोशणाक वळख जाल्ल्या लोकां खातीर आमी मागया. बापा तूं सुद्दां तांच्या संगात रावन तुज्या आत्मेच्या सत्तेन तांकां धैर्य दी, बोड दी, घटाय दी, जैतेवंत कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमच्या खासगी देसावा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तूं आमकां आयकताय, तूं आमचो मोग करताय. आजच्या दिसा तुजे समोर दवरलेली त्या सावा बेसावांनी बरो आमचे असतात काय भोगसून आमकां तुज्या आत्म्यान बरोवन आमी साक्षबरी जिवन जिवोवंक आमकां भोळ दी. जे कितें विसारना विसारूंक जावना ती त्या सावा बेसावांनी बोर म्हूण आमी मागता. हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिवं आसता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता.
प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैब असो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाकाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देवसैमांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केलो तो आमकां आत्मीय पिवाण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा दानवीक मनान आनी पातक्यांचें दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या पोट्यापणांतलो म्हाका दून काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एके पयसरच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं संवसो तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्मेच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सैर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्वकडे आनी सर्वथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कैलो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो. तुजे सोबे आमी जियेता भोवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. भागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास कसो गोठ बगूंक आमी भरवशान रावता. त्या कसो जाता देवदूतां बराबर तुज्या जपाचे पदवेचे दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओल सगळी तुका जय. ओल सगळी तुका जय. ओल सगळी तुका जय 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 जय. ओल सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी हिता ताका जय. ओल सगळी तुका जय 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 जय. ओल सगळी तुका जय. बाबा परसू तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका पाकाणटा. कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन असतन ते पर्यंत
तुका एक निर्मोळ विटोणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी तुका हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती दिणी तेच पवित्रत्मे वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुबेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान धीन आसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुबीस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी सुबीस मनशा बसत तें वारावतलें, हें म्हज्या आवडासा करात. बावडतस गोट परगोट होया, तुझ्या पोरसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बाबा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, तुज्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भोक्तीपणे उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजां हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे मागीर भोव भगवत अवतार मोरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. ताच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या बराबर आनी मुनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुज्या पवित्र सभे भवार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुज्या उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयक. दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वननी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन.
आमच्या समुद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या भागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार कापळतील सरपतकांतली सुटय आनी सरांकांतली वाटाय, कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमियन जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पोट तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तुज्या शांतीचें नेकोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं, तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकोळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकोळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. तुम्ही जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मरणा वरवीं संसाराक तुवें जिवी दिली. ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या पोट्यापणांतलो आनी सर्व वायटांतलो म्हाका निवार. आनी सदांच तुज्या आज्ञा पडोवन म्हाका आदार दी. तुज्या मोगांत हांव तुवें म्हाका दिल्या आजारपणांत हांव रितीच्या देण्यांत हांव तुज्या सरशिलो वेगळो सरून ते दीस निर्मू नाका. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हज्या भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. जेसू मुझेतय राव, जेसू मुझेतय तू सगी आसताना नाका म्हाका काय. जेसू मुझेतय राव, जेसू मुझेतय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. दुनियात आमच्या जोडयां या युकरिस्तान आत्मीक रितीन जेजूक आमी स्विकार केला. आज आमकां इगर्जे बसोंक अवकाश मेळोंक ना जावंक पुरो, पूण भावार्थांत ह्या युकरिस्तांत आमी वांटेली जाल्यार हांव भाग घेतला. जेजून आमकां आपडला, त्याच भावार्थान आमी जेजूक स्विकार केला. देवाचें उतर बी तें आमचें तें वाडटा. तर आज हें युकरिस्त आमकां आशिर्वाद जाता. आज उतर प्राय पावलेली, हांतुळण्यार आसलेली, मरणांतीक पिडेक वळख जावन सबार वर्सां जावन वळवळची ह्या आहार मारलेली जावं बरो कश्टांत तुमी आसात. ह्या घडये
त्याच झिजूक तुमकां समर्पण दिया. युकरिस्ती क्रिस्त आमकां गूण करता, आमकां बक्षिता, आमकां यशस्वी दिता. त्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां निताळ करता, आमकां अभिषेक करता आनी आमकां गूण करून सांबाळून व्हरता. जेजू तुज्या नांवान हे युकरिस्ताचे आशिर्वाद भुरगे वयर देवान येवं दी. जी कोण तुज्या मुखार कलत्यापणान विधेयपणान मागतात, सरंकर बंदड पिडाशिरा ताच्या कुडीवर आसची कोरोना व्हायरस निष्क्रीय जावं दी. गांवांत बोरगांवांत मस्त जाणां आसात, गर्भस्थ स्त्रियो मस्त जाणांनी मागोवंक सांगा, हांतुरणार आसात. जेजू कामां जायनासतना अर्द्यार कामां रावलेली, कामां मेळण्यांतली नवी कामां सोदनेर आसची, काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्याक आशेवची, सगळ्यांक तुज्या हातान हांव समर्पण दिता. युवक युवती निरासपणांत हांव देवाच्या कृपेन ती बरोवन दी. भुरगीं धाकटी भुरगीं इस्कॉलाच्या शिकपाचेर जाणवायेन बरोवन दी आनी ह्या दिसांनी चड कुटुंबांत ती आशिर्वादीत जावं दी. टच देम, anoint them, heal them. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतलां ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण, तुजे सोय आमच्या एकवटाची कुणा ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनसो एकवट दिसान दीस वाडय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो परजड तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसान आनी कापळटीन वागोव. आमेन. दुलोबाई तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वसू दिया क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिताचो कोरो दिन वाचतलो सोम्याक सर्वय काळी. वाकणतलो महिमा सांसा काळी. रचना तो सर्गानी ह्या संसारी. रायामा सर्वांचो सदां काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिताचो कोरो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सांक्रामीक पिडेच्या वेळार आज हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर हांवें भेटयलां, तुमच्या खातीर हांवें मागलां आनी मागतलो. हर एक दीस सकाळी दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाचेर म्हणजे दिसपट्टी सुवार्ता नियाळ 7 वरांक प्रसार जाते आसा. ती तुमी पळया, दुसऱ्यांकी मुखार करा. ह्या ब्रेस्तारांत हांव हर एका ब्रेस्तारा सांजेर 7 वरांक जेजूच्या अजापा वयर एक नियाळ इंग्लीश भाशेंत बी हील्ड, गूण जा म्हणलो संदेश हांव हर एका ब्रेस्तारा सांजेर 7 वरां दितलो. पळया, ताच्या खातीर मागा आनी जेजूच्या त्या संदेशा वरवीं तुमी गूण जाया. तुमचे ते समा कितें आसा जाल्यार तुमी म्हज्या मोबायलाक धांवडयेत. म्हजो मोबायल संको 9013905078. परत सांगता 9013905078.
मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकामरी आशीर्वाद दीव आमकां जेजूच्या बोबोवीत काळजा या आशीर्वाद भुरग्यांक तुज्या घेवन वचचे प्रभेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी